नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो. 2017तले वेंचणुकेचे काँग्रेस उमेदवार बेगीन जाहीर करचे, कार्यकर्त्यांनी धरलो नेट. दिग्विजय सिंग म्हणटा विचार चल्ला, मावीन व्हीप मोडी मेरेन रावतले. दिग्विजय उलयलो प्रुडंटा कडेन. खण खात्यान लिजी कडेन केल्ले मायनिंग लीज डिडांक गोवा फाउंडेशन कोर्टात दितले आव्हान. क्राउड म्हणटा सरकारान केला गुड्डूलो साव, लीज डिडाचे नेमूच केल्ले ना अधिसूचित. डिजिटल रेशन कार्डां आडकूंक अर्थ खातें जबाबदार, सरकारान नागरी पुरवण खात्याक पयसोच दिल्लो ना. 4 म्हयने अर्थ खातें बसला फायलीचेर, मंत्री घालता खातें आनी जीएलाचेर. आरोंद्या तेरेखोल जेटी बांदपाक दिवचो ना, जेटी बांदतल्यांक रस्तो अडोवपाचो अधिकार ना. नारायण राणेन भाशा बदल्ली, जेटी बांदतल्यांक जामीन, विरोधकांक ना. जेटीचे काम बंद. आनी खेळांत संतोष ट्रॉफी जिखपाक गोंयची टीम करतली पुराय यत्न. गोंय फुटबॉल संघटनेच्या अध्यक्षाक आस्त. 2009 उपरांत गोंय अजून जिखूंक पावूंक ना संतोष ट्रॉफी. खबरो विस्तारान. 2017तले वेंचणुकेचे काँग्रेस उमेदवार बेगीनूच जाहीर करचे म्हूण कार्यकर्त्यांनी नेट धरला. काँग्रेसीचो गोंयचो प्रभारी दिग्विजय सिंगूय त्याच मताचो. निदान वेंचणुकेचे 1 वर्स पयलीं उमेदवार जाहीर करचे पडटले म्हूण ताणें उलोवन दाखयलां. मंगळारा दोनापावला पक्षाच्या मुखेल कार्यकर्त्यां बरोबर बसका जाले उपरांत दिग्विजय सिंग खासा प्रुडंटा कडेन उलयलो. आमदार माविनाक पार्टींतल्यान काडचे ना. तो विधानसभेत व्हिपा आड मतदान करी मेरेन काँग्रेस वाट पळयतली म्हूण दिग्विजय सिंग उलयला. काँग्रेस परत वयर सरतली जाल्यार पार्टी भितर कितें बदल करचे ताचेर काँग्रेसीचे मुखेल कार्यकर्त्यां कडल्यान सुचोवण्यो आनी चर्चेक सुरवात जाल्या. मंगळारा दिग्विजय सिंगाची दोनापावला मुखेल कार्यकर्त्यां बरोबर बसका जाली. 2017तले विधानसभेचे वेंचणुके खातीर उमेदवार जाता तितले बेगीन जाहीर करपाची मागणी कार्यकर्त्यां कडल्यान येवपाक लागल्या. Yes, we would like to declare our assembly candidates early now. Early means by this month. By at least 1 year before the election. That we'll try to do. बाबूश मोन्सेरात काँग्रेसी बरोबर आसा, मात माविनाची आशा काँग्रेसीन सोडल्या. माविन विधानसभेत काँग्रेसीच्या व्हिपा आड मतदान करी मेरेन काँग्रेस ताचेर नजर दवरतली. Babush is doing all right. I spoke to his wife. My secretary, Mr. Chela Kumar, spoke to Babush also. Moveen, of course, is now he's already talking to Mr. Parikar very closely. That's for him to decide. The moment we take action against them, they become independent, unattached. So why should we give them the opportunity? Congress party will wait till he votes against the whip, so that his membership can go. काँग्रेसीत कितें बदल जावंक जाय ताचेर देशभरांतल्या पक्ष कार्यकर्त्यां कडल्यान सुचोवण्यो घेतल्या उपरांत मार्चांत दिल्ली काँग्रेसीचे महासमितीची बसका जातली. Is there a need for a change in the ideology of the Congress party? Is there a need for a change in the organizational structure of the Congress party? And what should be our way ahead, our future roadmap? And they are now giving their suggestions. We have to complete this whole exercise by 28th of February 2015. And we shall be having our AIC session sometime in March, April, where we shall decide on our course of action. सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. खण खात्यान गोंयचे लिजी कडेन केल्ले मायनिंग लीज डिडांक गोवा फाउंडेशन कोर्टात आव्हान दिवपाचे आसात. मायनिंग कंपन्यांक लिजां दितना सरकारान फावोर केला म्हूण गोवा फाउंडेशनाचो क्लॉड आल्वारीस उलयला. खण खात्यान आतां मेरेन वट्ट 29 मायनिंग लीज रिन्यू केल्यात. आल्वारीस सांगता त्या कोंतान सरकारान लीज डिडाचे नेम अजून मेरेन अधिसूचित केल्ले नात. खण खात्यान वट्ट 29 लिजींचे लीज डीड आतां मेरेन सायन केल्यात. लीज रिन्यू करपाच्या गोंय सरकाराच्या प्रक्रियेक गोवा फाउंडेशन कोर्टांत आव्हान दिवपाची तयारी करता. सरकारान कांय जाणांचेर फावोर केला. सगळी मायनिंग लिजां पावणी करून वांटची म्हूण गोवा फाउंडेशनान उक्तायलां. Whatever the orders they have passed granting the lease, they are not putting in the public. They have rejected my application under RTI. They are not putting in the Goa Government Gazette, which they are required to do by law. Not putting in the Gazette and not refusing to give it to us under RTI. These two actions both very clearly show that the government policy is not transparent at all.
that they are worried about their decision. They know that it is a bad decision and they know it can be challenged. So they are only trying to delay by not releasing the information in the Gazette. So I am very happy because they don't release in the Gazette, those orders are of no use. Unless the order comes in the Gazette, it cannot be implemented. गोंयचें मायनिंग सुरू जावंक कळाव जाता ताका पुराय गोंय सरकार जबाबदार म्हूण गोवा फावंडेशन आरोप करता. सुप्रीम कोर्टान मायनिंग बंदी काडून 8 म्हयने जाले तरी सरकाराक मायनिंग सुरू करपाक जमाना म्हूण क्लॉड उलयलो. Who closed down the mine? Goa Foundation closed? No, Goa government closed. Now Goa Foundation petition in Supreme Court is over in April 2014. We are now in 2015. Has the Goa government removed the stay order? They have not removed the stay order. So who is responsible for mining not starting? Let the Goa government work, no? They are not working at all. You go to the department, there is nobody there. I don't know where the officers are gone. Nobody is there. It is like a booth bangla. There are no technicians, there is no geologist in the entire department. What are they planning to start mining? It is not possible to start mining with that type of situation. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. सरकारान नागरी पुरवण खात्याक पयसोच दिवंक नाशिल्ल्यान डिजिटल रेशन कार्ड प्रकल्प शेळला. खातें वा जीएलाक लागून न्हय. प्रकल्पा खाला राशन कार्डवाल्यांचो डाटा तपासपाक शिबिरां घेवपाची येवजण नागरी पुरवण खात्यान केल्ली. खात्यान फायल सप्टेंबरांत अर्थ खात्याक धाडिल्ली आनी 6 कोटी मागिल्ले. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण फायल फाटले 4 म्हयन्यां सावन थंयच तशी आसा म्हूण सगळें आडकलां. 31 मार्च मेरेन सरकारान डाटा दिलो ना जाल्यार गोंयाक तांदूळ आनी गंवाचो कोटा बंद जातलो. डिजिटल रेशन कार्डाचो प्रकल्प आडकलो म्हूण मंत्री मांद्रेकार मंगळारा रातीं पुरवण खातें आनी जीएला आड बऱ्योच गजाली उलयलो. 24 वरां भितर भितरली गजाल सुत्रां कडच्यान भायर सरली. डिजिटल रेशन कार्डा खातीर गोंयभरचे राशन कार्डवाल्यांचो शिबिरां घेवन डेटा तपासप, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या खाला लावार्थी सोदप आनी स्मार्ट कार्डां दिवपाची येवजण नागरी पुरवण खात्यान केल्ली. त्या खातीर खात्यान फायल करून अर्थ खात्याक धाडिल्ली. फायल 15 सप्टेंबराक अर्थ खात्या कडेन पाविल्ली. पूण अर्थ खात्यान अजून मेरेन फायलीचेर कांयच रिमार्क मारिल्लो ना. फाटले 4 म्हयने ती फायल खंय अर्थ खात्या कडेन पडून आसा. अर्थ खात्यान फायलीचें कांयच करूंक नाशिल्ल्यान नागरी पुरवण खात्याच्या सचिवान नोव्हेंबरांत मुखेल सचिवाक बरयलें. फायल अर्थ खात्या कडेन पडून आशिल्ल्यान नागरी पुरवण खातें कांयच करूंक शकना असो नोट नागरी पुरवण खात्याच्या सचिवान धाडलो. पूण ताचेरय कांयच जावंक पावलें ना. नागरी पुरवण खात्यांतले अधिकारी आनी जीएलाक लागून रेशन कार्डां डिजिटल करपाचो प्रकल्प शेळला म्हूण नागरी पुरवण मंत्री मांद्रेकार मंगळारा उलयल्लो. मात खरी गजाल प्रशासनांतल्या सुत्रां कडच्यानच भायर सरल्या. अर्थ खातें फायलीचेर कित्याक बसलां तें खात्याकूच खबर. 31 मार्च मेरेन सरकारान डाटा दिलो ना जाल्यार गोंयाक तांदूळ आनी गंवाचो कोटा बंद जातलो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी. घेवया एक विराम.